आयचे मिसांत संपलेल्या विक्टोरिया कोरिया पासत मागुया 2 वर्सां विक्टोरियाक भरतात जेच्या जिवनपणाची भागीदार कर म्हूण मागुया. तशेंच मागूंक लायता संपलेल्या सिरुलो डोमिंगोस फेर्नांडिसा पासत मागुया वाडदीस समारंभांतल्या ओहाना वालेसा पासत सेंड्रा पासत एव्हलिन फेर्नांडिसा पासत लावरा गोमसा पासत आनी आर्कांश गोमसा पासत हांकां सगळ्यांक आमच्या मागण्यांत दवरुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जेजू आमकां निवारता सोडयता आनी आमकां सोडोवपाक आपल्या एकल्याच पुताक आमचे खातीर दिता. ह्या जेजून आमकां सोडयल्यांत तो आमकां निवारता सगळ्या वायटा उद्दिश्टांतली मेकळी सांबाळटा. ताचे उपकार आठवया आनी ताचेरूच पातयेवन जिवंक आमकां थीर विस्वास बावर्त मागुया. जायते फावटी संवसारी वस्तूंनी चिंतनांनी घोल जावन आमचो विस्वास घोडी देवाचेर उणें जाला. ताचेर घोडी पातयेवचे सुवातेर आमी मनशांचेर आनी वस्तूंचेर पातयल्या ह्या दुसऱ्या चुकींचें भोगसणें मागुया. हांव पत्की सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत म्हागे सदांच सांकवार बरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सस्त्याच्या जिविताक पळोवं. आमेन.
प्रार्थूया. देवा आमच्या दोयल बापा, मरण मोसमू तुज्या एकल्याच पुताक सर्गींच्या वैभवाक तुवें उबारलोय. तशेंच आमचे जिणेच्या विस्वासीपणाचेर जैत व्हरून तुज्या अंतरलेल्या विक्टोरिया कुरियाक तुका आपल्या रोसणाऱ्याक आनी सडबंडाऱ्याक सर्गार सासनाक रूप रूप बगूंक फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सभे पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता सस्नांच्या सस्नांक. आमेन. भाग्यवन पावलून कोरीतकारांक बरयलेले पयले चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, आत्मो सोगोटाचो ताव घेता. देवाच्या पोरयान मनशाचे गूट फकत मनशा भितर आसा तो आत्मो ओळखता. तशेंच देवाचे गूट फकत देवाचो आत्मो ओळखता. देवान आमकां दिल्यान ती देणी जाणो जावन आमी देवातान येता तो आत्मो घेतला. संवसाराचो आत्मो न्हय, देखून मनशाच्या जानवायेन शिकयलेल्या उतरांनी न्हय, पूण आत्म्यान आमकां शिकयलेल्या उतरांनी आमी ही शिकोवण दिता. आमी आत्म्याच्यो वस्तू आत्म्याचेच उतरांनी शिकयता. ज्या मनशाक आत्मो मेळूंक ना तो देवाच्या आत्म्यांतान येता तें मानून घेना. हें ताका एक पिशेपण आनी तो तें वळखून शकना, कित्याक आत्म्याचेच वरवीं ताची परिक्षा करूंक जाता. पूण ज्या मनशाक आत्मो मेळ्ळा ताच्या सगळ्या वस्तूंचो अर्थ पारखूंक जाता, पूण ताच्या खाशा अर्थ कोणाच्यानूच पारखूंक जायना. म्हणटच सर्वेस्पराचें मन कोणाच्यान ओळखूंक जायत, कोणाच्यान ताका शिकोवन दिवंक जायत. आमकां जाल्यार क्रिस्तचें मन मेळ्ळां. देवाचें उतोरें आमचो जबाब. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच प्रमाणीकपणाच्यो. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच प्रमाणीकपणाच्यो. सर्वेस्पर कितलो कोणवालो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सोट करून चोडटा तसलो न्हय, तो एकदम मोगाल. सोमेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो, सगळ्या आपल्या रोचना कितलो माये मोगाचो. जबाब. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच प्रमाणीकपणाच्यो. अशें सगळ्या मनशांक तुजी वर्ती कोत्तुरवां आनी तुज्या राजवटीची लोकलोकीत मोहिमा कोलीत जावं. तुजें राज म्हणल्यार सासणाचें राज. पिणगेची पिणगेक तुजी राजपदवी तोखता. जबाब. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच प्रमाणीकपणाच्यो. तुवें रचलाय तें सगळें तुका दिनवासूं सर्वेस्परा. तुजे बोग तुजें वंदन करूं, तुजे राजवटीची मोहिमा गाजूं आनी तुजी पदवी परगट करूं. जबाब. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच प्रमाणीकपणाच्यो. दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पर सदांच विस्वाशी. सगळ्यो ताजे कन्यो मोगाच्यो. सकला पडलेल्यांक सर्वेस्पर हात दिता. जुल्मान चपलेल्यांक तो नीत उबी करता. जबाब. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच प्रमाणीकपणाच्यो. उद्गार. एक व्हड
प्रवादी आमचे मदें उपजलो आनी देव आपले पोरजेक मेळूंक आयलो. Salves morada soy Salves morada soy Salves morada soy Salves morada soy सर्विस पोर तुमची सवे आसू. तुमचे सवे आसू. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोयमा तुका सोम्या. जेजू गालिल्यांतल्या काफरनाव नगरांत देंवून गेलो आनी शनवारा दिसा लोकांक शिकोवन दिवंक लागलो. तो अधिकारी आसलेले परी उलयतालो देखून ताचे शिकोवणी विशीं ती बारी अजाप जाताली. मेळ्ळो देंवचार बसुल्लो एक मनीस देवस्थानांत आसलो आनी ताणें व्हडल्यान आडदून म्हळें, नाजारेतच्या जेजू, सांग मातशें आमचे कडेन तुका कसलें काम आसा. आमचो भस्म बी करूंक आयलाय तूं कोण तो हांव जाणू. देवाचो पवित्र केल्लो भक्त तूं. पूण जेजून ताका धमकावन म्हळें, ओगो राव आनी या मनशा भितरलो भायर सर. आनी देंवचार सगळे मदेकोत ताका धोरणीर आपटून ताका मातूय दुखय नासतना ताचे भितरलो भायर सरून गेलो. सगळीं अजाप जाली आनी एकामेकाक म्हणूंक लागलीं, कसलें उतर रे. अधिकारान आनी पदवेन तो मेळ्ळ्या ओतम्यांक आज्ञा करता आनी ते भायर सरून वेतात. आनी ताची खबर गांवांनी आख्या प्रांतांत गाजली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. वाकानी तुका क्रिस्ता. शिमगाळ भाव भयणो, जेजू आमकां वायटांतली सगळ्या उद्दिश्टांतली निवारता, सांबाळटा आनी हेंच करूंक आपल्या एकल्याच पुताक तो दिता. भाग्योन पावलो फिलिपकारांक बरोवन सांगता, कुर्सार मरो पर्यंत जेजू रितो खाली जाता. देवाक तो मानवला देखून तो सगळ्याहून उंच ताका उबारता आनी व्हडतें नांव ताका दिता. देखून ताच्या नांवांक आयज मनशां देमी मोडटात, ताका मान दितात. हो पदवीदार देव तो. ताका पदवी इतली आसा की ताचे पदवेक कित्याकूच सर करूंक जायना. आनी ह्याच पदवेन ह्याच शक्तीन भरलेल्या उतरान तो हुकूम घालता आनी सैतान पुर्यान पडोवन वेता. जेन्ना वायटोब्याक ताणें म्हळें भायर सरून वच, ताच्या उतराक तो मान दिता आनी भायर सरून वेता. हे भाशेन पदवेन भरलेलें ताचें उतर तें. तो देवाच्या उतराक सदांच मान दिवया. देवाचें उतर सदांच चितान कान दिवन आयकुया. देवाचें उतर सदांच मनान घडोवया, नियाळुया. देवाचें उतर मारयेन सदांच काळजान सांबाळलें. हें उतर काळजानूय सांबाळुया आनी तेन्नाच आमी आमची चिंतना देवाच्या उतरान बदलतलीं. आमची उतरां, आमची वागणूक जेजू सारकेली
ताच्या उतरा पोरी आमी जिवन जेजू सारकेली आमी जातले आमकां पळोवन घोडी जेजू हाचे सवय आसा अशें मनशां म्हणूंक पावतली आनी आमचे वरवीं आमी उतरांनी कोन्यांनी वागणुकीन जेजूक दुसऱ्यांक दिवंक शकतले ते जेजूचे संदेशकार आमी ताचे उतर आयकलां ते हो संदेश नियाळुया आनी उतरांतल्यान वागणुकींतल्यान दुसऱ्यांक दिवंक आमकां सदांच आयती जागृत कर म्हूण मागुया. विडोनीच्या वेळार गायन गावया बापाक मान्ना C8 पेज 31 C8 पेज 31. म्हज्या भाव भयणी म्हज्यान तुमचे मिसा बलिदान सर पोदुदार देवा बापाक मानता तसलें साव म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे केस सवेच्या देवाक सवेस्पोर मानून घेवं. जिव्या देवा पवित्र बापा जेवच्या कुडी रक्ताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देवूं आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय सुपूर्णायेन आमकां फावो जावं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं तुमची सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पोदविदारा आनी सासणेच्या देवा सर खाली आनी सर ताई आमी तुका दिन वासूंक पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं दयेन ताका सडयलोय
ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी तोर महिमा वाकणटात. तांचे संगती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र तर सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मोडून संसंग वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो, तो आपल्या सांग दिलो आनी मुळे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो, ती आपल्या सांग दिली आनी मुळे तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारयतलें. हे म्हज्या उगडसाक करात. Babarta's good for go to ya. Gesù mero, Gesù ci vuol sala, Gesù lo vietalo. बाबा, जेच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सडबणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेवची कुडान रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसिस्क आमच्या भाग्यवन बापाक, फिलिप नेरी आमच्या गवणी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा तुजे चाकोनी वितोर्याची काकलूत कर. तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन व्हेली. तुजी भविस्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली, तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावन पुनर्जीवनपणाचो भरमास धरून मेल्यांत. त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर.
तांकां तुजे इश्टागतीन तूं मेल्ला समेस्तांक तुजें पोर जळीत मुखामोळ पळयोवंक फाबो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. हांकवार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पोती झुजे भाग्योन धरून दोता आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाबो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन म्हणून आमची गोरजो बापाक उबारुया. आमचे बापा तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताल्लेन पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सगळ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान वात्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुदीन सर्व पातकांत सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धोरण दोतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकपटान सांबाळ. सोचियेतान राजभोग चलयता ससनेच्या ससनंक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कटले आमची कपलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कटले आमची कपलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कुमण्याच्या वेळार गायन गावया मोजे मासू खोरे काण D30 पेज 63. D30 पेज 63.
제 마수 거리다 자꾸 노래야 걸사 가사 tum쳐라그냐다 아고야 그로자로가 가사 tum쳐라그냐다 아고야 그로자로가 amche garis garis odareta jesu tu gaureta jiva poroi poroi rasa tu gagyo koshizada amche garis garis odareta jesu tu gaureta प्रार्थूया. सर्वेस्परा वितोऱ्याक ह्या संवसारांत जियेतना जेजूचो जिवो सांदो तुवें केलोय आनी ताच्या मात्सा रोगतान पोसली. देखून तुका आमी दिनवासता आनी तिका आतां तुज्या
भक्तां बरोबर ताचे मोहिमेन दोळपणान वांटो दी म्हूण तुजे लागीं विस्वासान मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आसूं. आनी सर पोदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जियोंक तुमकां धाडटा. देवाचे बरोडकार. शेवटाक गायन गावया, सांगातान चलुया. F18 पेज 94. F18 पेज 94. जिविताचे प्रकाश आसात तुमी व्हरचे. दुनिया